स्पीकरार घालता तुमकां तो स्टेटमेंट मातशें हे प्रेसा एक स्टेटमेंट दी सीएम प्रेसा एक स्टेटमेंट दी तुझे प्रेसाक आतांच स्टेटमेंट दिता ते पळय हांव जाय जाल्यार आतांय प्रेसाक फोन करून सांगता माझे उलोवणे आतांच डीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन जाले. विश्वजीत राणे स्वता विदेश मंत्र्या कडेन उलयला. ओके हांव सांगता की तांकां आमी फाल्यां स्टॉप हे जे आमी शोकॉज नोटीस इश्यू करपाक लायता प्रोसिजर वायज आनी प्रोसिजर कंप्लीट जालो काय 3 दिसांनी बोर्ड मिटींग घेतला आनी बोर्ड मिटींग घेतलय उपरांत ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाक लायता. हे तू लायव्ह हा प्रेसाचेर हय हय थळाव्यांचो विरोध आसूनय करमळे पंचायती कुशीक येवपी मेगा प्रकल्पाक टीसीपीन परवानो दिल्लो. हाका लागून थळावे फुर्योज जाल्ले. हो प्रकल्प नाका म्हूण सोमारा तांच्यांनी टीसीपीचेर मोर्चा व्हेल्लो. ह्या फाटभुंयेर गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान करमळे येवपी मेगा प्रकल्पाचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटले म्हूण स्टेटमेंट दिलो. आणि जोरीतोर 3 दिसां आदी हे वर्क ऑर्डर जोरीतोर तेमी स्टॉप ऑर्डर केले ना जाल्यार पत्तो आख्खो गोंयकार हिंगा येतलो आनी हे टीसीपी ऑफिस बंद उडयतले. एक म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट according to whatever statement has been given. युनायटेडली वी विल फाईट दिस करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट. तिला त्याप्रमाणे सांगला की 2 गजाली सांगला की इमिजिएटली फाल्यां शोकॉज काडटले आनी देर आफ्टर विदीन 3 days स्टॉप वर्क काडटले म्हटलं तेंच्यांनी. आता हो स्टेटमेंट म्हाका दिवना नाल्यार आमचो विरेश बाबाक ना एक युरी बाबाक दिला. हो सगळो स्टेटमेंट दिला हो आख्ख्या गोंयच्या लोकांक दिला. हो मिडियाचो स्टेटमेंट जावन आसा. फाल्यां जर स्टेटमेंटा तर विड्रॉ जाता और कितें परतता म्हणटा जाल्यार आमी फोटोची ना आख्खे गोंयकार फोटोतले. गुजरात्याक परत समज कितें दिलें जाल्यार आमी फाटीं रावपाचें ना. आमी सगळे एकजूट जातले आनी हे प्रोजेक्ट परत स्टॉप करपाक आमी सगळे एकटे रावतले. लोकांनी डिमांड केलो तसो स्टेटमेंट सीएमाचो येयलो. हेच्या पयलीं अशी कितली स्टेटमेंट जाला. आतां एकूच हें आहा की हो जर विश्वजिता कडल्यान जर स्टेटमेंट येयल्लो कित्याक विश्वजितान आमकां खूब टायम फटयल्ले आसा स्पेशली टीसीपी रिलेटेड मॅटर जाल्यार आमी तेजेर विश्वास दवरचे नासले. आतां सीएमान दिला सगळे आमी विश्वास हेचेर सद्या तरी दवरता हे 3 दिसांक लागून. आनी 3 दिसांक जर जायना जशें विरेशान सांगलें जाल्यार उजो जातलोच.